एक PIL पिटिशन हायकोर्टान आसा, तातूंत हे जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आसा त्या संबंधी थोडे इश्यूज रेज जाल्ले आसा. एक इशू म्हणजे ताची जी वेबसायट आसा पळय त्या वेबसायटीचेर डिटेल इन्फॉर्मेशन दिवपाचें, जें इन्फॉर्मेशन आतां आसा ताजे परस आनीक जास्त दिवपाचें, डिटेल्स दिवपाचे असो एक इशू आसा. त्या इशूचेर आमी कोर्टाक सांगलां की त्या संबंधी आमी स्टडी करतले आनी तातूंत इम्प्रूवमेंट कितें आसा ते वेबसायटीन आमी करतले आनी त्या प्रमाणे कोर्टाक एफिडेवीट फायल करतले फुडें. दुसरो इशू आसा तो एक म्हणजे जो प्रोसिजर आसा, एप्लिकेशनां जी येतात डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशना कडेन ती कशे तरेन ती डिस्पोज करपाची, जावं ती खंयची एप्लिकेशनां कन्सिडर करपाची, खंयची एप्लिकेशनां कितल्या टायमा भितर डिस्पोज करपाचे ह्या विशयीचो एक जो डिटेल्स आसा पळय आनी तो गायडलायन्स जावं आनी एक तरेचे पॅरामिटर्स ते कोर्टा कडेन सादर करपाचे अशें म्हणून हायकोर्टान सांगलां. तिसरो इशू आसा पळय तो एक सेक्रेटरिएट म्हणजे एक ऑफिस ह्या DMF फाउंडेशनाचे एस्टॅब्लीश करपाचे शक्य आसा काय शक्य ना, कितले करपाचे, कशें करपाचे ह्या विशयीचे एफिडेवीट एक हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां गव्हर्मेंटाक फायल करपाचें म्हणून. चवथो विशय आसा की थोडे जे प्रोजेक्ट अप्रूव केल्ले आसा DMF फाउंडेशनान ते प्रोजेक्ट्स आसा पळय ते खंयच्या बेजिसाचेर, खंयच्या क्रायटेरियाचेर आमी अप्रूव केल्ले आसा, खंयच्या रुल्सा प्रमाणे, खंयच्या एक्टाच्या खंयच्या प्राविधाना प्रमाणे आमी जो अप्रूव केल्लो आसा ह्या विशयीचे एफिडेवीट आमकां फायल करपाक जाय आनी हें एफिडेवीट आमी फायल करतले अशें आमी हायकोर्टाक आज स्टेटमेंट केलां. ही केस आतां 3 विकाचो सरकारान टायम दिला आसा एफिडेवीट फायल करपाक. ताजे उपरांत पिटिशनराक 2 विकाचो टायम दिला रिजॉइंडर फायल करपाक. ताजे उपरांत ही केस कोर्टार येवपाची आसा.